पावलार मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या पावलार मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या जेरुसालेम शार देवा मुसीचे काकाचा मी तुई मिळू वचपाची पावलार पावलार वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या पावलार पाऊल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो आसा जो आसलो आणि जो आमचे मदें सदांच आसतलो त्या देवाची शांती आणि कृपा तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भोव भयणीनो, पावलार पावल मारून जिविताची वाट आमी चलूंक जाय आनी हे जिविताचे वाटेन चलता आसतना आमच्या सोण एकल्याच्या जिविताचो प्रभाव दुसऱ्यांच्या जिविताचेर जावची गरज आसा. जिवितान हांव कितलीं वर्सां जियेता तें गरजेचें न्हय, जिवितान हांवें कितलें जोडलां तें गरजेचें न्हय, पूण जिवितांत हांवें कितल्या मनशांच्या जिविताचेर प्रभाव केला तें गरजेचें. हाऊ मेनी पीपल आय हॅव इन्फ्लुएन्स्ड इन लायफ. आयज पवित्र सभा सांता बागेन मोनिकाची परब करता. तिणें आपल्या पुताचेर खरीत भाशेन आपल्या सासूमाईंचेर आनी आपल्या घोवाच्या जिविताचेर तिणें एके भाशेन प्रभाव जालो. देवभक्ती ती आसली, देवाची पदवी तिच्या जिणेन आसली. तर भाव भयणीनो, आयज आमी सांत वांटो घेता आसतना तिचे मजतीन खरीत भाशेन आमी आमच्याय जिवितांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिविताचेर प्रभाव करूंक मोनिका भाशेन आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया. जायते फावटी घडये म्हजें जिवीत देखीचें जावचें खातीर फावो ती देख दुसऱ्यांक दिली ना ते पासत बक्षणे मागून बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो मोड प्राण. हे पसून बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या विरुद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कराक पण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. मागुया. आयज आमी सान वांटो घेता आसतना बागेवन मोनिकाचे मजतीन ती जावन आसा आस्कारीन सगळ्या गोरकांनींची वायफ्स आनी सगळ्या आवयांची. जायत्यो आवयो आपल्या भुरग्यां कडल्यान जायते सोंसतात आनी जायत्यो गोरखांनीय आसात आपल्या जिवितांत जायते आपल्या गोरकारा कडल्यान वा सासूमाय कडल्यान सोंसतात. तांचे पासत मागुया. कोण म्हळे बाबा दुखेस्तांच्या बुजवंडरा बागेवन मोनिकान आपल्या वाट चुकलेल्या पुता अगुस्तिनाक तुझे शीम परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी आयज मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींची दया कर
आनी आम्हा सोमेस्तांची भोव करून आमचे मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तुमचा म्हूण विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मदें राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. पावलू देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनेस कोरिंत शारांतले पवित्र सोबेक म्हणजे क्रिस्ता जेजू सवें पवित्र केलोल्यांक आनी सोगडे स्वातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयलोल्यांक ही चीट बरयतात. तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगळ्या भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सर्व प्रवचनाची आनी सर्व जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मदें घोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान थीर दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटावंक आपयल्यात तो देव विस्वाशी. देवाचें उतोरें. देवाचे उदुका. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या राजा सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा म्हणुया. देवा म्हज्या राजा सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत ताचे थोरायेचो थाव घेवन असो. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. पिणका पिणकेक तुजीं कर्तुत्वां परगट करता. तुज्या बलिश्ट कोरण्यांची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या अडचण्याची खबर सगळ्यांक परगट जाल्या. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. मनीस तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ कोरण्यो वर्णितले आनी तुजे व्हडविकेचो प्रचार करतले. तुज्या अगुणीत बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुजें प्रमाणीकपण वाखणटले. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. उद्गार. Sorvesporak zoy zoy sorvesporak. Sorvesporak zoy zoy sorvesporak. Sorvesporak zoy zoy sorvesporak. Sorvesporak zoy zoy. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत.
Sorvesporak zoi zoi sorvesporak Sorvesporak zoi zoi sorvesporak Sorvesporak zoi zoi sorvesporak 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 zoi zoi सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत, देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात, केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडूंक नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते घडयेक मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दुनियान आपल्या गोराब्याचेर सत्या दिलोलो विस्वाशी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपल्याक काम करता तुंय तो ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो म्हाका सगले आपले दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण भास्कोळ साकोर आपणाच भितर अशें म्हणीत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक कळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जिवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेल्या घोडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जाशी करतलो. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दान किल्लतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मागण्यांतल्यान दुसऱ्यांक स्वर्गार व्हरपाची वाट दाखोवया. आयज आमी सांत मोनिकाची परब आमी समोरता. सांत मोनिका जावन आसा सांत आगुस्तिनीची आवय, जाची परब आमी फाल्यांच्या दिसा आमी समोरतले. सांत मोनिका आपल्या दुख्खांतल्यान आनी आपल्या मागण्यांतल्यान आपल्या पूत आगुस्तिनीक स्वर्गार वचपाचो रस्तो दाखयता. ह्या संवसारांत जियेतना मोनिका आपल्या पुता आगुस्तिनी खातीर जायते कोश्ट त्रास काडटा. ताचें मोस्तें जिवीत पळोवन ती आपल्या जिवितांत जायतें सोंसता, पूण केन्नाच निराशी जायना. आपल्या पुताच्या बदलपा पासत ती वावुरता. रोडून मागण्यांतल्यान देवा लागीं ती विनोती करता आनी रोडून केल्ले मागणे देव आयकता. भावार्थान केल्ले मागण्यांक देव जाप दिता. द सन ऑफ टियर्स वील नॉट बी लॉस्ट. ताचे दुकान केल्ले मागणे देव आयकता आनी सांत आगुस्तीन न्हय फकत बदलता, बदलून पाद्री जाता, एक बिशोप जाता, पूण आपल्या जिवितांत तो सांत जावंक पावता. भाग्यवंत मोनिका आपल्या दुख्खांतल्यान आनी मागण्यांतल्यान आपल्या पुताक स्वर्गार वचपाचो रस्तो दाखयता. आयच्या शिव वर्तमानांत अशेंच कितें आमकां जेजू सांगता. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत, देखून जागृत रावात. जागरूक रावंक जेजू आयज आमकां उलो मारता. समजुया आमकां कोणें सांगलें तुज्या घरा रातची चोरी जावपाची आसा, आमी ओगी बसतले काय? वो आमच्या घरांत जायतें आसा, चोरी जावं दी अशें आमी म्हणटले काय? ना, आमी सगळीं जागृत रावतलीं आनी फावो ते उपाय आमी घेतलीं. सांत मोनिका आपल्या जिवितांत
मागण्यांतल्यान दर एका वेळार जागृत रावली. दर एका वेळार आपल्या पुता खातीर तेणें देवा लागीं विनोदी केली आनी तिचो पूत बदल्लो आनीक सांत जावंक पावलो. आपल्या मागण्यांतल्यान आपल्या पुताक सांत जावपाचो रस्तो ती दाखयता. आयज आमी आवय कश्यो आमच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता. जायते कोश्ट तांचे पासत आमी सोंसता. जायतीं दुखांय आमी ताचे पासत रडटा आनी जायते फावटी अशें आमी उद्गारता, आमचीं भुरगीं आमचें आयकनात, आमचीं भुरगीं आमकां सोडून पयस गेल्यांत. आमच्या भुरग्यांचीं उतरां आयकून आमच्या काळजाक दूख भोगता. ह्या वेळार भाग्योंत मोनिका आमकां दर एकल्याक नमुनो जाता. मागण्यांतल्यान आनी दुखांतल्यान आमच्या भुरग्यांक देवा लागीं विनोदी आमी करुया, तांचे पासत मागुया, तांकां कुशालकाय आमी आवंड्योया आनी स्वर्गार वचपाचो रस्तो आमी तांकां दाखोवया. हेंच करूंक आयच्या मिसा बलिदानांत कृपा आमकां सगल्यांक मानून घेवया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया मातयेचे भांगार करूंक A24 पान 38, A24 पेज 38. मातयेचे भांगार करूंक शोकताय तूं एकाच उतरां हे आमचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायिल्ली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभचा. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गीं तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंचसर्गीं तुका सय सय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीं जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बावड सुगोट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या उर्मी एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोन मृत, भाग्यून मोनिका आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. भाग्योंत मोनिकान मागण्यान तीरपण धरलें, निराशी जाली ना, सोडून दिलें ना. मोनिका भाशेन आमी बी मागण्यान तीरपण आसूंक आनी खिरीत भाशेन तेच बापाक आमी सदांच उलो मारूंक, बोड घेवंक ह्या मागण्यांतल्यान जेजून शिकयला, तातूंतल्यान मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली दुयेंसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय, शांती, कुशालकाय, बोगसणें, भावार्थ आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरिकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवृत्ती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी आमचे मदें राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्या आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले. आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले. आमची काकूत कर. देवाचे शेडे शेडे संसाराचे संसाराचे पाप काटले. आमकां शांती दी. तुजी हांवें दुकां पळयल्यान आय हॅव सीन युअर टियर्स अशें म्हणटलो जेजू. ह्या जेजूचेर सदांच भावार्थ दवर आनी तीरपणान माग. हो जेजू तुका केन्नाच फटोवचो ना. ह्या जेजूक घेतात तितलीच सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. उत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले बरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक योग्यचे दारेल्यार जिविताचो उंडो कावंग्योचे उकेल्यार आमचो वतो दारेला तुका बिवूंक आशेता. आमचो वतो उकेला तुका काबूक आवडेता. आमचो वतो दारेला तुका बिवूंक आशेता. आमचो वतो उकेला तुका काबूक आवडेता. कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक उलो. सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं.
हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकोय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचेर तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवन सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या कांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काडोक येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं, जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. सूर पुदवेदार देवा, आमच्या भोवमोगाळ बाबा, बागयोन मोनिकाचे परबे दिसा एन दैवीक जेवणांत आमी आयज वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमचीं काळजां मोगान पेटय. अशें आमचें जिवीत कोतकोतीत ओत्रेकांनी आनी तुका मानतात तसल्या कोरण्यांनी बरो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज आमच्या बरोबर आसा फादर गाब्रियल कुतिनो, सांत आंद्रे वास्को फिरगुजेचो पाद्विगार. आमी ताका येवकार दिता आनी ताचे आसणे आमचे बरोबर आनीक ह्या माध्यमांतल्यान आपापल्या घरांनी रावन मिसान वांटो घेतल्यांक एक स्फूर्ती भाव गाब्रियल, फादर गाब्रियल जावन आसा कोरोना व्हायरस कोविडाचो विक्टीम आनी विक्टर. तो पिडा जाली ताका कोरोना व्हायरसाची. 17 दीस इस्पितलांत आसलो. पवित्र सभा आनी सगळो लोक ताचे पासत मागतालो आनी हे पिडेचेर जैत व्हरून तो सारको बरो जालो. आनी आमकांय सगल्यांक जी भिरांतीन जी येता जायते फावटी तो एक आमकां स्फूर्ती ताचेर जैत व्हरून येता आनी जैत व्हरपी आमी म्हूण आमकां फोर्स जाता. मागण्यांच्या बोडान आनी आपलेच शक्तीन एके भाशेन देवाचेर पातयेवन हो आमचो भाव फादर गाब्रियल ह्या पिडेचेर कोविड-19 जैत वेले. ताका आमी बरी भलायकी आवडयता आनी आमकांय सगल्यांक हे पिडेचेर राख आनी माग म्हूण आमी देवा लागीं मागता. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गोरेबेंचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मागण्यांत तीर रावन कुशाल जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाचे गायन गावुया. एक आमचे बरी राव तूं सोम्या, पान 70 आनी 100, E1, पेज 76. सोम्या गो तूं गोवा मोदलो, सोर्गार उडो बापान दिलो, ओस्कोदांक तूं गोठाय दिलो, पिळे सांग तूं वखदां पेलो, आमचे बोली राव तूं सोम्या.